जेजू क्रिस्त ते मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, देवाचें उतर आयकूंक नियाळ करूंक आमी येते जाल्या हर एक पावटी देवाचें उतर नियाळत आसतना एका विशयाचेर आमी नियाळ करता. पूण आज ह्या वांजेलाचेर हांवें काडिल्लो विशय जावन आसा, देव पळयता आमचे विश्वासीपण वडपण न्ही. देवाक वडपण मेसवाना, पगार देव मेसवाता आमचें तें आसलें तें विश्वासीपण. हो विशय नियाळ करूंक आमी आयतें जावया. समार्का प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता अध्याय 7 वाक्य 24 ते 30 म्हणसर कानागान श्रीयेचो भावार्थ. जेजू थंयचो भायसन तीर आनी सिदोन प्रांत्याक गेलो. थंय तो एक घरांत भितर सरलो. ह्या विशयान कोणाकीय कळीत आसचें ताका नाका आसलें, पूण ताच्यान गुपीत उरोवंक जालें ना. ताचे विशयांत एक स्त्रीयेन आयकतच ती भितरसन ताच्या पांयान सरशी पडली. तिचे धाकटे धुवेक देंवसार लागल्लो. ती एक अनभावार्थी, जल्मान सिरोफेनिसिया प्रांत्याची. आपल्या धुवेक लागल्लो देंवसार धांवडय जाय म्हणून ती परातूंक लागली. पूण जेजून तिका सांगलें, पयलें भुरगीं खावन दादोशी जावं दीत. भुरग्यांचो उंडो काण सुण्यांक उडोवचो सामानय. ती साप दिवन म्हणाली, तें न्हिजतनिया तरी भुरग्यांनी उडयल्ले उंड्या कुडके मेजा पोंदा आसली सुणी खातात न्हय. तवळ जेजून तिका सांगलें, असली साप दिल्ल्याक तुवें घरा वशीत, तुज्या दुवेचो देंवसार सुटला. अशें ती घरा पावल्ल्या वेळार तिची धूव हांतुळणार न्हिदून आसली. तें तिणें देखलें आनी तिचो देंवसार सुटुल्लो. देवाचें उतर हें वाकनी तुका क्रिस्ता. जेजू क्रिस्त ते मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, आज आमी नियाळ करचो विशय जावन आसा, देव पळयता विश्वासीपण. देव वडपण पळोवंक आशेना. ह्या आयच्या वांजेलांत आमकां कानागान श्रीये मुखांतर स्पश्ट दिसून येता. दोन संगती आमकां पळोवंक मेळटात. एका वाटेन वडपण दाखोवचे शास्त्री आनी फरिसेव, आनी एका वाटेन ह्या गणितांत कलतेपणान विश्वासीपणान जेजू सरशी आयिल्ली ती अन्य कानागान स्त्री. जुदेव लोक आपूण शिकपी, आपणाक सकड कळीत आसा, सर्वस्व कळीत आसा म्हणलें वडपण तांचें थंय आसलें. जुदेव लोक रुली रेग्रो रिती रिवाजेक चडीत महत्व दितालो, पूण तांचे थंय मनशापूण नासलें. बसयल्लो सोडवणदार केवल तांकां मात्र, तांच्या सोडवणेक मात्र आयला म्हणलें चिंताप तांच्या मतींत खसल्लें. आनी त्या वेळार जेजून तांकां दिल्ली जावाप तांचे धर्म दिश्ट तांच्या जिवितांत सारकी ना म्हणून जेजून जागायल्लें आसा. जुदेवांक थोड्या मुखेल्यांक हें सोसूंक जालें ना. ते जेजू वयर रागार जाले, ताच्या हग्यान भरले. कोणी एकलो आमच्या समाजांत आमी पळयता, वयर येतना ताका सकला घालूंक पळयता. नाना रितीन खबरो करचें, नांव पाड करचें, आपूण श्रेश्ठ म्हणलें चिंता पाठोवचें, घडणांतल्यो संगते पत्र आनी माध्यमां मुखार पायस करचें, हें दिसपडते जिवितांत आमकां पळोवंक मेळटा. सत बांदून घेवंक कोडू मारतना थंयसर मोसराचो उजो पेटता. हेरांक कशें चलोवचें, हेरांक कशें सकला घालचें म्हणलें चिंताप तांचें तें उदेता. मोसरान कुस्ट्यापणान भरलेले फरिसेव देवसराच्या गुलामपणांतलें सुटका दिवच्या जेजू वळखुच्या बदलाक केवल तांचे विशीं मात्र चिंतात. तांचें वडपण, तांचें शिकाप तांचें थंय आसली ती सर्व बरेंपण
वडपण ते मात्र मोतीन दवरतात. पूण हांगासर कालती बावार्थान विश्वासीपणान जेजू लागीं मागूंक वेता आनी बावार्थान विश्वासान ती मागता आनी जेजू तिका मागल्लें दिता. देखून कफरनवातावन पयस बडगा कसच्या तीर सिनोद गांवाक जेजू थंयसर येता आनी तो गांव जावन आसलो जेंतिलासो आनी थंय जेजू काकुळटांनी दया प्रगट करता. खंयच्या एका गांवांत लोक ताका तिरस्कार करता तरी, एका गांवांत ताची शिकोवन आयकूंक मुखार सरना तरी नव्या गांवाक वेता आनी थंयसर जेजू मोगाचो संदेश दिवंक, शिकोवन दिवंक त्या लोकांक, त्या जेंतिलाच्या लोकांक मुखार सरता. कानागार म्हळ्यार जुदेवांक ते परकी, तांकां कीळ दृश्टेन ते पळयताले. तांकां समाजेंत कसलोसो स्थानमान नासलो, खंयच्याच रितीचें स्वातंत्र्य तांकां नासलें. ताच्या सडीत जावन असल्या स्थितींत जुदेव जावन आसल्या, जुदेव न्हय जावन आसल्या जेजू लागीं, जुदेव जेजू लागीं येवन ती अन्यश्री जेजूचो उपकार मागता आनी जेजू लागीं परतून मागता. तिचे थंय आसलें धैर्य, त्या कानागान स्त्रिये थंय आसलें धैर्य आमी मेसवंक जाय. धैर्य घेवंक आनी धैर्यान जेजू सरशीं वचूंक तिका सुलाबायेचें जावंक ना. तिचे थंय तिच्या मतीन साबार सवालां उदेल्लीं जावंक पुरो, तरी धैर्यान ती मुखार वेता. जेजूचें मोवाळ काळीज, जेजून दिल्ली ती शिकोवन, जेजून केल्लीं ती अजापां पळोवन तिका बरें लागलें जावंक पुरो, तरी देखून ती धैर्यान, भावार्थान, विश्वासपणान, कितेंच लेखी नासतना ल्हानपणान जेजूच्या पांयां तळा ती येता. कित्याक जेजू थंय वडपण नासलें. एकल्यांक तो बरें करतलो, एकल्यांक नवें जिवीत तो दितलो. ह्याच भावार्थान ती स्त्री जेजू मुखार येता, जेजू आयकूंक ती येता. जुदेव समुदायामध्ये जायते अडकळ आसल्यारय भावार्थाचे हातेर घेवन उर्बेन भावार्थान ती जेजू सरशीं येता आनी तिचे थंय आसलो तो गूंड भावार्थ पळयोवन जेजू आनी तिचे मदलो संबंद कशे जाता म्हूण आमकां आयच्या वांजेलान तुमी आयकलें. वांजेल वचतना एक सवाल आमच्या मती पडद्यार उदेवचें साहज. जेजू कित्याक त्या कानागान स्त्रिये थंय धरून चलो? इतल्या व्हडा भावार्थान आयिल्ल्या स्त्रिये थंय कठीण उतरां जेजू कित्याक वापरता म्हणलें सवाल आमच्या मती पडद्यार येवंक पुरो. जेजू हांगासर कठीण वा दारुणायेन त्या स्त्रिये लागीं उलयना, बगार त्या परिस्थितीक लागून, थंयसर त्या समाजांत आसली परिस्थिती तिचे मुखार दवरता. तरी ती निराशी जायना, रागार जायना, बुरवोसो सांडिना, परत ती मागता. विविध रितींनी तिची परिक्षा जेजून केल्यारय तिचो भावार्थ घट जावन येता आनी जें कितें ती मागता फाटी वेता आनी थंयसर बरेंपण जाल्लें तिका पळोवंक मेळटा. आनी थंयसर जेजून सांगलेलीं तीं उतरां, भुरग्याक दिवचो उंडो सुण्याक उडोवचो सामानय. हीं उतरां जेजून सांगल्यारय कलतेपण भावार्थ तिचे थंय त्या स्त्रिये थंय आमकां पळोवंक मेळटा. तिची जाप, तिणें दिल्ली जाप ती, तरी भुरग्यांनी उडयल्ल्या उंड्या कुडके मेजा पंदा आसलेलीं सुणी खातात न्हय. हांगासर सुणे मेजातावन पडच्या त्या उंड्या कुडके ते खातात म्हळ्यार सोडवणेंत सगळ्यांक वांटो आसा म्हणलो संदेश हांगासर आमकां स्पश्ट जाता. सुणे म्हणलो शब्द तिका दूख खावच्या खातीर न्हय, बगार तिचो द्वेश करूंक न्हय, बगार थंयसर आसलेल्या सुदेवांक आनी हेरांक तिचो भावार्थ देखूंक, भावार्थ पळोवंक आनी हेरांनी तिचे तावन देख घेवंक असलीं उतरां जेजू थंयसर वापरता. आनी जेजू केवल थोड्यां खातीर मात्र आयिल्लो न्हय, जेजू आयिल्लो सर्वां खातीर म्हणलो हो संदेश ह्या गणिता मुखांतर आमकां स्पश्ट जाता. आनी
तिचे थंय आसलो तो थीर भावार्थ पळोवन कलतेपण पळोवन जेजू संतोष भोगता. सोडवून खंडीत जावन ते देवाचें देणें ते आपणाय तर आमच्या जिवितांत भावार्थ गरजेचो. थीर भावार्थ आमच्या जिवितांत प्रमुख जावन आसा. हो भावार्थ त्या कानागान स्त्रियेन दाखयलो. तिचो तिच्या त्या भावार्थाक जीक लाभली. बायलो भावार्थ बाह्य रितीन तिचो भावार्थ पळोवन जेजू तिका बरें करूंक मुखार सरता. हेंच आमकां सावलाच्या मिसावांत ती पळोवंक मेळटा. जुदेव न्हय आसल्या सवें सांब पावल वावुरलो. क्रिस्ताची शिकोवन त्या लोकां थंय सांब पावलून विवरसून सांगली आनी तांचे मदें ती वांटून घेतली. मोसरी मनीस मोसरान भरतना ताचें काळीज जारून जाता. हेरांतय खोटेपणा शिवाय बरेंपण खंडीत ताका पळोवंक मेळना. पवित्र पुस्तकांत आमी वाचता शीस तांचे मदें कोण व्हड म्हूण मोसरान झगडतना जेजू ल्हाना भुरग्याक आपोवन शिसां कशें सांगता. जो कोण असल्या भुरग्यांक म्हजे नांवी घेता तो म्हाकाच घेता. मार्काच्या 9व्या अध्यायांतली 30 आनी 6 ह्या वाक्यांतली उतरां ही. जिवीत ल्हाना भुरग्या बरी सदांच नितळ आसूंक जाय म्हणलो संदेश हांगासर आमकां पळोवंक मेळटा. जेबेदेवाचे पूत आवय एकल्याक उजव्याक आनी एकल्याक दाव्याक बसूंक जेजू लागीं विनंती करूंक आयिल्ल्या वेळार जेजून दिल्ली साप दाव्याक जेजू तांकां सांगता एकल्याक तुज्या उजव्याक आनी एकल्याक तुज्या दाव्याक बसूंचे भाग फावो करी जाय म्हूण विनंती केल्ल्या वेळार बाकीच्या शिसांक थंयसर मसूर जाता. आनी पवित्र पुस्तक सांगता बाकीचे 10 जण हे आयकून जाकोबाचेर आनी जुआंवचेर रागार पेटले. मार्काच्या 10व्या अध्यायांतली 40 आनी 1 वाक्यांतली उतरां ही. हर एक व्यक्ती विविध रितीन आपलो मसूर व्यक्त करता. द्रश्टांतांक पोरण्या सोल्यांत कायन आनी आबेल, साऊल आनी दावीद एकल्याचें बरेंपण पळोवन आनी एकल्याक तें बरें लागलें ना. तांकां मसूर जालो. तो फरिसेवांक सयत जेजूक पळोवन मसूर जालो. तो पातक्यां सांगता जेवता रावता म्हणली उतरां तांणी सांगलेलीं आसात. बेल्जेबूल देवसराच्या स्पिरितान तो उलयता अशें विविध रितींनी जेजूची तांणी निंदा केल्ली आसा. कित्याक वटपण भोगल्ल्या मनशाक तो सडीत रितीन हेरांचो द्वेश करता शिवाय हेरांचें बरेंपण ताका पळोवंक तो सकना. आज आमी पळयता मोसरा वरवीं कुटाम म्हणल्या उजवाडाच्या घरा काळोख पडला. शांत समाधान जायत्या कुटुंबांनी मायाक जाला. मोसरा वरवीं संबंद तुटल्यात. कुटुंबांत उलोवनय ना जालां एकामेकाक. आमी पळयनासतना केवळ एकसुरपणान जियोवचे साबार व्यक्ती आमचे मदें आसात. उगळीकायेची एकामेकाक बरें उलोवची ती उतरां आमकां आयकूंक मेळनात. घरा सकड आसुनूय मोग मायपास एकामेकाक समजोवचें एकामेकाक सोंसणीकायेन देखचें तें आमकां पळोवंक मेळना. कोण म्हज्या सांगाता ना तो म्हज्या विरोधूस सय. देवा संगी आसल्या व्यक्तीन वायट संगतीक बुलोवंक असाध्य. खंयसर खोटेपण आसा थंयसर आसा मसूर कुस्तेपण आनी वांगडे जिता. खंयसर देवाचें आजारपण आसा थंयसर बरें उतर बरेंपण हेरांक मोगान देखचें हेरांक थंय बरो संबंद रुपीत करचें खंडीत आमकां पळोवंक मेळटा. जिणेंतल्या कश्टांक आमच्या दिसपडच्या जिवितांत निराशी जायनासतना जेजूचेर विश्वास दवरूं नव्या वाटेन चलोवंक आमी प्रयत्न करया. 3 प्रमुख संगती आमच्या जिणेच्या ह्या वचपा मुखांतर आमच्या नियाळाक भावार्थ आमी स्विकार केला तर आमी स्विकार केल्ल्या त्या भावार्थांत ते रावया. आमी क्रिस्ती भावार्थ स्विकार केला. तो भावार्थ आमकां त्या भावार्था विशीं आमी जायत्या रितींनी आमी समजून घेतल्या. ह्या भावार्थांत तीर रावंक प्रयत्न करया. हाका साक्ष जावन आसा सांत सांतिनीची जिणेंत आयिल्ल्या सर संकश्टाक फुड करून जिणेंतल्या कश्टांक निराशी जायनासतना जेजून शिकयल्लो तो संदेश
तांच्या जिवितांत संपूर्ण रितीन पाळोवंक नव्या वाटेन चलोवंक ते मुखार सरले आनी तांचें जिवीत आम्हा सर्वांक प्रेरण जावन आसा। आनी ह्या दिशेन पवित्र पुस्तक आमकां प्रेरीत करता, आमकां बऱ्या वाटेन चलोवंक, वायटांतावन पयस रावूंक, नवें जिवीत जियोवंक आमकां हर एक दीस विविध रितींनी ही पवित्र पुस्तकांतली उतरां आमकां नव्या जिवान भरतात, नवें करूंक आमकां प्रेरण दितात। तशेंच पवित्र येवकरिस्ताचें बलिदान, येवकरिस्त पवित्र येवकरिस्ताचें बलिदान आमकां बावार्थाचें मूळ। येवकरिस्त एका रितीचो जोळोव, ह्या वरवीं आमच्या जिणयेची रोदां मुखार वेतात, बावार्थान जिणी जियोवंक आमकां साध्य जाता। देखून आमी स्विकार केल्लो हो भावार्थ आमच्या दिसपडत्या जिवितांत तिर करूंक, घट करूंक आमी विविध रितींनी प्रयत्न करया। प्रत्येक रितीन पवित्र येवकरिस्ताच्या बलिदाना मुखांतर संता जिणयेच्या, संता संतनीच्या तांच्या जिणये विशीं नियाळ करून वाचून, नियाळ करूंक, नव्या वाटेन चलोवंक आनी संस्कारा मुखांतर आमकां लाभलेली ती कृपा मानून घेवन त्या वाटेन चलोवंक प्रयत्न करया। आमच्या जिवितांत जिणयेंत बावार्थाची परिक्षा जाता। क्रिस्ती जिवीत अशीर वाटेन एक लांब पैन, काट्या विने गुलोब ना, कुसडाया विने साळक ना, तशें कुर्सा विने आमच्या जिवितांत रुपांतर ना। जेजूची कृपा आमच्या जिवितांत असल्यार कश्ट आमकां कितेंच ते कश्ट म्हूण आमकां बगनात। पोरण्या चल्यांत आमी पळयता एक सादें दृश्टांत काणगेवचें तर अब्रामाक आमी बावार्थाचो बापय म्हूण आपयता। देवान ताका आपयल्यारय, सक्कड बसयल्यारय ताची जिणी सुलाबायेचें जावंक ना। हर एका हंताक जिणयेंत ताका कश्ट भोगूंक मेळ्ळे, तरी अब्राहमान बावार्थ सांडलो ना। रोमाकारांक बरयल्ल्या पत्रांत अध्याय 6 वाक्य 1-4 पर्यंत सांपावलो थंयसर सांगता, देवान अब्राहमाक आपयलें न्हय ताच्या बऱ्या करण्याक वा बऱ्या कुटुंबाक लागून, बगार देवान ताका आपयलें बावार्थाक लागून। बावार्थांत तो तिर रावलो। जिणयेंत ताच्या कश्ट संकश्ट आयल्यारय बावार्थांत संपूर्ण रितीन देवाचेर पातयेनी दवर, त्या सताच्या वाटेन जेजू देवाच्या कृपेन नव्या वाटेन चलोवंक आनी देवाक काल जावन तो चल्लो आनी देवाक ताची जिणी मानवाली। आनी तिसरें जावन देवाची कृपा आमच्या जिवितांत निरंतर वाळटा। जें कितें गरजेचें देव आमकां सदांच लाभयता, पूण आमच्या जिवितांत कितें जाय, आमकां हर एक संगती फास्ट जावंक जाय, आमकां राखोवंक वेळ ना, आमचे थंय सोंसणीकाय ना। घरांत आमी पळयता ल्हान भुरगीं, तांकां जाय जाल्ल्यो वस्तू जावंक पुरो वा कितेंय दुडू वा हेर संगती तांणी विसरल्या तक्षणच तांकां वडिलांनी दिवंक जाय, नातल्यार ती रागार जातात। कित्याक जें कितें तांकां जाय तें तक्षण तांकां मेळोवंक जाय। तेच परी आमची क्रिस्ती जिवितांत जावंक पुरो आमकां भलायकी आमची बरी ना, जावंक पुरो आमकां घर संगत्यो गरजेच्यो आसात, ते आमी विसरिल्ल्या वेळार देवान आमकां दिवंक जाय। केदळा ते आमकां मेळना, आमी एका जाग्यार तावन आनी एका जाग्याक वेताव आनी ते आमकां मेळा जाय म्हूण दिसान दीस प्रयत्न करता, पूण देव जे आमच्या जिविताक कितें गरजेचें तें संपूर्ण रितीन दिना। देखून सोंसणीकायेन मागण्या मुखांतर देवाचेर तिर भरवोसो दवर, हर एक दीस मागया त्या काना श्रीयेचो बावार्थ आमच्या जिणयेकी प्रेरण जावं दी। खंयसर बावार्थान सोंसणीकायेन केदळा आमी मागता खंडीत जावन आमच्या जिवितांत अजापां घडतात। देवान दिल्लें स्वातंत्र्य आमी तिरस्कार करचें वा स्विकार करचें स्वातंत्र्य आमचें थंय आसा। संवसारी वटपणा मुखांतर आमी कितेंच सदान करूंक असाध्य। काना कर्ण श्रीयेचो तिचे ती आसलो तो भावार्थ आमच्या जिवितांती आमकां प्रेरण जावं दी। सोंसणीकायेन भावार्थान जें कितें आमकां गरजेचें आमी सदांच मागूंक प्रयत्न करया। 3 संगत्यो आमी उडास दवरया, भावार्थ आमचो तिर सांबाळया। आमच्या जिणयेंत भावार्थाची परिक्षा जाता आसतना आमी निराशी जावचें नाका, कित्याक देवाची तिसरें जावन देवाची काकूळट आमच्या जिणयेंत निरंतर वाळटा। त्या कृपे खातीर हर एक दीस आमी मागया, सकाळीं सांजेर देवाच्या आजरपणांत रावया, जेजूचो आदार मागया, नव्या वाटेन चलोवंक, नवी जिणी जियोवंक देवाची कृपा
हर एक दीस देवाच्या उतरा मुखान संस्कारा मुखांतर वाचपा मुखांतर देवाच्या उतराद्वारे ते आमी आपणावंक देवाचो आदार मागून घेवया. आमेन.